फाटल्या 8 म्हयन्यांसावन गृह आधार येवजणेचे पयशे लाभार्थ्यांक मेळिल्ले ना ते कित्याक मेळूंक ना हाची विचारपूस करपाक बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्यान गेल्यार थंय कर्मचारीच जाग्यार नात। कार्यालय खाली असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला। मंत्री वेगवेगळ्या मतदारसंघात दौरे करीत सुटल्यात जाल्यार हांगा लेगीत कार्यालयांत कर्मचारी धड जाग्यार ना असो आरोप बर्डे हांणी केला। आज प्रत्येक मतदारसंघात आज डिफरंट मिनिस्टर भोंवत आसा लोकांची ग्रीव्हन्सीस आयकपाक। आज मिनिस्टर लोकांच्या दारांनी गांवांनी वता आनी हांगालो स्टाफ ही आमची बायलां आनी भुरगीं विकास मंडळ कोंकणी वुमन एंड चायल्ड हे आमचे मिनिस्टर विश्वजीत बाब राणीक पडटा। विश्वजीत राणी अंडर हेल्थ खंय तरी भोंवत आसा, पूण गृह आधार योजना ही बाब विश्वजीत राणीक बसता। तेन्ना जे गृह आधार योजना ज्यो स्किमी गोवोरमेंटान आयज काडलेल्यो आसा हे एक्चुली मनोहर पर्रीकराच्या वखदार तेन्ना काडलेल्यो। आनी आधार कसलो आधार म्हयन्याच्या म्हयन्याक 2000 1500 आमच्या बायलांक जाणट्यांक कोणाक येता, पूण तो आधार हो आयज खंयच्या खंय गायब जाल्लो आसा। काडटात दिता म्हूण सांगता, आतां कंटिन्युअस 7 ते 8 म्हयने जर कोणाक मेळोंक ना तर हे कितें करतात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारांतले मिनिस्टर एकदम चालाक बुद्धी असली बुद्धी आहा न्हू तश्यो वापरतात ते। आतां इलेक्शन लागीं पावलें, ZP चे इलेक्शन पावलें, 7-8 म्हयन्याचे जो डिफरन्स जो आसता ते दिवपाचो 7-8 म्हयन्याचे दिनात ते एकाच म्हयन्याचे दितले आनी 6 म्हयन्याचे गायब जातले। तेका लागून जे मिनिस्टर गांवांनी दारांनी जे वतात तांकां आमी एक प्रश्न विचारून करता, तुमकां म्हयन्याच्या म्हयन्याक सॅलरी मेळटा बऱ्या आमदारांनी मिनिस्टरांनी तुमकां मेळटा काय मेळना? तुमी टायम टू टायम तुमचो पगार म्हयन्याच्या म्हयन्याक येता। आनी आमची गृह आधार योजना ही तुमी डिक्लेअर केलेली नोटिफाय स्कीम ही म्हयन्याच्या म्हयन्याक कित्याक लागून मेळना?